is going to host all the response has been very good. And of course, everyone knows that Joshua being a young candidate, and once elected, he'll be the youngest candidate to the assembly. In fact, even you see all the crowd which is with him, to almost about more than I think 250 people are there. On the youngsters, certainly all types of youngsters, even middle age, even senior citizens are actually coming with him. And of all religion, all them Krishna Bhazam, Hindu Bhazam, Muslim Bhazam, Barubar. And with the way things are going on, in fact, day by day is gathering more momentum, more support, and definitely there's no doubt that Joshua will emerge victorious. लोक त्या स्फूर्तीनेच बाहेर सरलेले असतात की ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे कमळ हे न फक्त फुलपाचेंच पूण फुलून ताजो श्वास जो आसा पळय न्ही हो सगळे मतदारसंघ दरवळपाक जाय, गोंय दरवळपाक जाय. आनी त्या खातीर सगळे लोकांचो सामको खाशेलो प्रयत्न आसा की हर एक मत जे आसा पळय न्ही तें मत हाडून 16,000, 17,000, 18,000 असो टप्पो गाठचो म्हणून. तर टार्गेट आमी दवरला जवळ जवळ 16,000. म्हणजे कॉर्नर मिटींग जे आसात म्हणजे सगळे वाडे जे कवर करपाचे ते जवळ जवळ 90-92 वाडे जाले आणि साधारणशे एक 7-8 वाडी उरल्यात. म्हणजे सगळे वाडे म्हणजे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जवळ जवळ कवर केले म्हटल्यार जाता. आता हाऊस टू हाऊस आसा पळय न्ही मॅक्सिमम जितले जाता तितले पर्यंत म्हणजे दिसाक साधारणशे 100 ते 150 घर भोंवपाचे हो आमचो हावीस आसा. आमच्या पंचायतींतले म्हणजे 4 पंचायतींतले जे सरपंच आसात, पंचायत मेंबर्स आसात, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसात. उदाहरणार्थ आमचे 2 जिल्हा पंचायत मेंबर, दोन्ही जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसात. आमचे सरपंच आसात, पंचायत मेंबर्स आसात. उदाहरणार्थ शिरोडेचे 11 पंचायत मेंबर्स आसात. पंचवाडीचे आमचे 2 पंचायत मेंबर्स आसात. बोरये आमचे आनी 2 दीस रावत सांगता हांव कितें जावपा आसा म्हणटा ते. ऑलमोस्ट सगळे पंचायती तुमच्या निरंकाल बेतोडे आमचे कडेन जवळ जवळ 7 पंच आसात.